त्याची बेटेक सुरवात दिताना आमी सगळीं पिरावया आनी गायन घेवया 821 पेज 10.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नवीन जो आसलो जो आसा आनी जो सदांकाल आसतलो ते सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसून मोगाड भाव भयणीनो, आयज आमी व्हडा दोबाज्यान हांगा आयल्या परब समारंभूंक सांत आंतोनीची आनी सांत आंतोन आमकां आमच्या कुटुंबाक ताच्या मजतीन जायती आमची गरजो शार्ती पावल्या. आयज ताका मान दिताना देवाक आमी दिनवासुया, देवाक आमी भोजुया आनी देवाचें उतर आयकून आमच्याय जिवितांत ते लावंक प्रयत्न करुया. आयचो विशय खेरीतपणी आमकां उगडास करता. सांत आंतोनीचे मजतीन आमचे कुटुंब मजबूत करूं. तर आमच्याय कुटुंबान सांत आंतोनीचे मजतीन सांडलोले आसात, पयस गेल्ले आसात, ते परत येवं म्हूण आमी मागुया. आनी घडये अशोकतायेन आमी जायते पावटी चुकल्या. आमच्या कुटुंबान जायते पावटी वाद विवाद केला, दुस्पोट केल्या, झगडीं केल्या आनी हे वरवीं रागान रावल्या. बोगसडे दिनासतना आसा. असले आनी साबार पातकांचो उगडास करून देवा लागीं बोगसणें मागुया. आनी दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणून सगळ्या उसारू सांगता, मनाचे तोंडान सारून वायट वादान आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या स्वर्गांतल्यान सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पशा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा सासणांच्या देवा, तुवें पादवाच्या बागयोन तांतोनींक खऱ्या बाबार्थाचो हुशार, प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांक आसलेल्यांक तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकू आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. इस्रायल पोरसा रेफिदिनांतली भायर सोडली आनी सिनायाच्या अरण्यांत पावतोच थंय तिणें पेणे केले. पर्वताक फुडो करून इस्रायलान पेणे केले. तेन्ना मोइसेस वयर देवाशी गेलो आनी सर्वेस्परान ताका दोंगरांत थावन आपोवन म्हणलें, जाकोबाच्या गोराण्यांक अशें सांग, इस्रायलाच्या भुरग्यांक अशें परगट कर, इजिप्तकारांक हांवें कितें केलें, कशे भाशेन गोणीच्या पाकोट्याचेर हांवें तुका वेली आनी म्हजेशी हाडली तें तुमीच पळयलां. आतां तुमी जाणा जायात की म्हाजो ताळो आयकोशात आनी म्हजो करार सांबाळशात जाल्यार सगळ्या पोरसां मदें तुमी म्हजी खाशा पोरसां जातोल्यात. कारण सगळी प्रितूम म्हजी. तुमी म्हाका याज्ञिकाचे राज आनी पवित्र राष्ट्र जातोल्यात. देवाचे उतर हे. आमचो जबाब गावन हे पोरी जातलो. आमी ताची पोरसां ताच्या हिडांतल्यो शेल्यो सगळी म्हणूया. आमी ताची पोरसां ताच्या हिडांतल्यो शेल्यो सर्वेस्पराची सेवा करात, अनुदांताची भक्ती करात, सोडगितां गावून भितो सोरात, संतोषाने जबाब. आमी ताची पोरसां ताच्या हिडांतल्यो शेल्यो सर्वेस्पर आमचो एकलोच रुचणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासाने आतोर ताचे मुखार आमा सोमेस्तांक तो घेवूंक रावता. जबाब. आमची पोरसां ताच्या हिडांतल्यो शेल्यो तो गोळी आमी ताच्यो शेल्यो मोय पासन चोरूंक सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार या तो आमचो देव, आमी ताचो लोक ताची पोरसां. आमी ताची पोरसां ताच्या हिडांतल्यो शेल्यो
आमच्या मंदिरान बी तो सोरात देवाक दिन वासूंक एकठांय जायात सगळीं बराबर गायात नोमान आमी ताची पोरसां ताच्या हिडांतल्यो शेळयो आमचो सर्वीसपोर कितलो बरो ताचो माय मोग सासना करतो ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो पिणकेचे पिणकेन तो विस्वाशी आमी ताची पोरसां ताच्या हिडांतल्यो शेळयो भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप भाव भयणीनो कितेंच करूंक आमकां सकत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेल पावतोच खोट्यां पासत आपलो जीव दिलो एका बऱ्या मनशा पासत कोणूय एका वेळार मरूंक फुडें जाल्यारूय होणेच म्हणल्यार प्रामाणीक मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कठीण पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना लेगून क्रिस्त आमच्या पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग कोत्ता म्हूण दाखयलो ताच्या रोगटा लागून आतां आमी प्रामाणीक जाल्या म्हणटच अदिकूच तो आमकां देवाच्या क्रोधांतली निवाडटलो आमी दुस्मान आसल्या तेन्ना आपल्या पुताच्या मरणा उद्देशी देवान आमकां लागीं काडल्यात म्हणटच आतां आमकां लागीं काडल्या उपरांत ताच्या जिविता उद्देशी अदिकूच काडल्यात देखून तो आमकां सोडवण दितलो तितलेंच न्हय आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां आतां लागीं काडला देखून ताचे उद्देशी देवा सवे आमी संतोश भरीत आसा देवाचें उतर हें शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया काल बोल्लो आनी देवाचे राज लागीं पावला जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात Surves por तुमची सोवे आसू लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान
मोइजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारेची शुद्धी करचे दीस बोललेले तेन्ना देवाक भेटोवचे खातीर जेजूक जेरुजाल्याक गेलो. कित्याक जण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें सुमूर्तीन बरयलेलें आसा. तें पाळूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर सुमूर्तीन सांगलां ते प्रमाणे कोवड्याचे जोडी नाजाल्यार पारव्याचे 2 पिले हांचो योद्न समोर पळोवंक जाय आसलो. तेन्ना सिमांव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भोक्तिवंत मनीस जेरुजाल्यांत आसलो. तो इस्रायलाची बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान मागलोल्याक पळयल्या शिवाय तो मोरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कुळीत केल्ले. तो आत्म्याचे प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवयन बापायन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तूस करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या चाकराक आतां दोनया शांतीन वचून दी म्हूण मागतां. कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नदरेन हांवें दिकली. पोरजांक उजवाड तो उजवाड तुजी पोरजी इस्रायलाचो प्रताप. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाड भाव भयणीनो, आयज आमी सगळीं हांगा एकठांय जाल्या सांत आंतोनीचे परबेक. आनी सांत आंतोन सगळ्यांक आमकां एक आवडटो सान. आमी मानून घेता की जायत्यो आमच्यो गरजो ताच्या मुखार जेन्ना आमी दवरल्यो त्यो शार्ती पावल्यो. आनी उपकारी मनान पयस पयस साकून पासून जायतीं जाणां आमी आयल्या ताका मान दिवंक देवाक दिनवासूं. आयज आमकां विशय दिल्लो आसा हे परबेक सांत आंतोनीचे मजतीन आमचें कुटुंब मजबूत करूंक. आनी मजबूत म्हणटा तेन्ना आमी संबंदीक जिवीत उलयता. कशें आमच्या कुटुंबान संबंद घट करूं येता, कशें आमच्या कुटुंबान नैतीक तत्वां आपणावं येता हाचेर लक्ष घालता. समाजा बाबतीन जायते जाण अशे समाजीक बरयणार आसात. जाणें कुटुंबा बाबतीन जायतें बरयल्लें आसा. 1900 शेंकड्यान आमकां मेळटात फ्रेडरीक लॅप्लास. वो आमकां टॉड म्हणटा तो इमानुएल टॉड हे बरयणार, हे फामाद बरयणार 19व्या शेंकड्यान. कशें संबंद नैतीक तत्वांक ताचो परिणाम जाता तें आमकां सांगता. उदाहरणांक तो म्हणटा जेन्ना बापायचो आनी भुरग्याचो संबंद एक मोगाचो जाता तेन्ना म्हणटा भुरगो वडिलांक मान दिता, पदवेक मान दिता, गुरू शिक्षकांक मान दिता. कित्याक ताचो संबंद बापाय कडेन मोगाचो आसा. वो दुसरें उदाहरण ते दितात जेन्ना भाव भावांचो, भाव भयणीचो, वो भयणीचो आनी भयणीचो संबंद बरो आसता तेन्ना ती म्हणटात दुसऱ्यांक समाजाक एक सारकी पळोवंक शकता, दुसऱ्यांक बरे भाशेन लेखतात म्हणटा, कोणाकूच अंतर करिना. म्हणजे हे सगळें म्हणटा शिक्षण कसो मनीस वागतलो, कसो मनीस आपली पावलां समाजान मारतलो तें सगळें म्हणटा संबंदीक जिविताचेर धरलेलें आसा. हेय शेंकड्यान जायते जाण असले बरयणार आसात. ते म्हणटा कशे तरेन आतांचो प्रभाव समाजान कुटुंबाचेरूय पडोंक शकता. म्हणजे आतां जायते आमची यंत्रां येतात, आमी घेतात, वापरतात, भायर उडयतात. आनी तेच म्हणटा
संबंदीक जिविताचेरूय पडटात. कशे आमी दुसऱ्यांक वापुरतात, भायर उडयतात, कशेंच घेतात आनी पयस करता, हें सगळें म्हणटा कुटुंबीक जिविताचो प्रभाव पडटा. आमोरीस लातिसिया म्हणटा ते हे दाखलो पाप सायबान फ्रांसिसान थोडी वर्सां फाटीं बरयलो आनी तातूंतय तो हेंच उगडास करता. हे शेकड्यान म्हणटा घेवप, भायर मारप, उजार करप, असली म्हणटा जायती वस्तू आसात जे संबंदीक जिविताचेर पडलेली आसात प्रभाव. तर आमी जागृत रावन कशे हाचो प्रभाव पयस करूं येता तें पळोवंक जाय. आयची वाचपां आमकां खेरीतपणी थोड्या वस्तूंचेर लक्ष घालूंक उलो मारता. कसो देवाचो सांगात कुटुंबाक गरजेचो ते उगडास करता. आयचे पयले वाचप आमकां देवत्रोनच्या पुस्तकांतले आनी थंय आमकां सांगतात थंयचो संदर्भ. थंयचो संदर्भ कितें, त्या काळार देव म्हणटा तो भरपूर पयस आनी पयस म्हणटकच देव आनी मनशाची वळख तितली जायना कशी. आनी ताचेच खातीर ते म्हणटात कोण तरी मोदेस्ती जाय, कोण तरी मोदें जाय देवा कडेन संबंद जोडपाक. आनी चडशे ते याज्ञिकांक सांगताले, याज्ञीक देवा कडेन पावयतालो आनी अशें तांचे मदें हो संदर्भ. आनी तातूंत आयचें वाचप आमकां उगडास करता. देव तांकां इस्रायल परजेक सांगता तुमी विचून काडलेली परजा म्हणटा, तुमी म्हजी मोगाची परजा. दुसऱ्या उतरांनी तुमी म्हजी पवित्र याज्ञिकी परजा. म्हणजे तुमकां देवा कडेन संबंद जोडूंक कोण नाका. तुमी देवा कडेन सारकी भासाभास करूं येता, देवा कडेन डायरेक्ट उलोवं येता. आनी हेंच आमकांय दर एकल्याक उगडास करता. दर आमचो कुटुंब, दर एकली आमी देवाची विचून काडलेली मनशां, देवाचें विचून काडलेलें कुटुंब. आनी ताचेच खातीर देवा कडेन तर आमी मागणें करूंक जाय, उलोवंक जाय, आमी डायरेक्ट उलोवं येता. आनी आमी कुटुंबान जेन्ना मागणें करता, जेन्ना तेस करता वा दुसरी मागणी करता आमच्या कुटुंबान, आमी देवा कडेन संबंद जोडटा म्हणटा. आनी देवा कडेन संबंद जोडप भोव गरजेचें. हें हाचें पयलें वाचप आमकां सांगता, कित्याक देव आमचो भरपूर मोग करता. आयच्या दुसऱ्याय वाचपान आमकां मेळटा भाग्योन पावलो कशे परेन ते नवे क्रिस्तांवांक सांगता. देवान तुमचो मोग केला म्हणटा. आनी कसो केला? आपल्याच पुताक थंय कश्ट मरण सोंसून ते खुर्सार मरून तुमचो मोग केला म्हणटा. म्हणजे आपल्या एकल्याच पुताक धाडून तुमकां पातकांतले सोडयल्या. ही खात्री आयचे दुसरें वाचप आमकां दिता. हें तर दोनी वाचपां आमकां देवाच्या मोगाची खबर सांगता. देव आमचो कितलो मोग करता ते. जाल्यार आमचो जबाब कितें जावंक जाय काय? आमच्या कुटुंबान कशें आमी देवाक मान दिवंक जाय काय? कशें आमी देवाक भोजूंक जाय काय? कशें आमी देवाक दिनवासूंक जाय काय? हें आमकां उगडास करता. जसो एकटो समाजीक बरयणार सांगता, जेन्ना म्हणटा आवय बापूय भुरग्यांक देवाक मान दिवंक शिकयता, तेन्ना म्हणटा भुरगीं आवय बापायक मान दिवंक पावतात. तेन्ना म्हणटा भुरगीं देवाक मनशा कडेन संबंद जोडूंक पावतात. कित्याक? ती म्हणटा देवाक मान दिवंक तांकां आवय बापायनी शिकयल्या. आमी जेन्ना भुरग्यांक मिसाक हाडटा बरोबर बसून तांकां तेस करूंक सांगता, बसून निमाणें जेवणा आदीं वा जेवणा उपरांत तांकां मागणें करूंक शिकयता. न्हिदोंक वयच्या पयलीं तांकां मागणें करूंक सांगता. आमी देवा कडेन संबंद जोडूंक तांकां आदार दिता. आनी हे वरवीं भुरगीं मागीर तुमकां मान दिवंक, वडिलांक मान दिवंक फुडें सरतात. ही पयली वस्त आमकां उगडास करता आनी तपासूंक आमकां मागता आमी कितलीं भुरग्यांक आमच्या देवा सरशी संबंद जोडूंक प्रयत्न करता. आयज कितलींचशीं भुरगीं तरणाटी मिसाक येयनात. आयज कितलींचशीं भुरगीं मागण्यांक वेळ सारिनात. तांकां दुसऱ्यो वस्तू जाय, थोडे टीव्ही जाय, मोबायल जाय वा दुसऱ्यो वस्तू. आमी कितली तांकां पाठिंबो दिता, कितले तांकां मोटिवेशन दिता हे भुरग्यांक देवा सरशी संबंद जोडूंक. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा लोक खेरीतपणी शेवटाचे सिमावांक कसो मेळटा ते सांगता देव. आनी देव म्हणल्यार जेजू क्रिस्त. आनी जेजू क्रिस्त थंय ताका मेळटा तेन्ना सिमांव खुशाल जाता म्हणटा. म्हणजे त्या वेळार तो देवाक मान दिता, मनशाक भुरग्याक मान दिता. आनी हेंच आमकां दुसरी वस्त उगडास करता. कुटुंबान म्हणटा शेवट भुरगो ओ मनीस.
म्हणजे कुटुंबाचो वांगडी शेवट म्हणटा. आनी कुटुंबाचो वांगडी शेवट जाल्यार आमी सगळे प्रयत्न करपाक जाय शेवट ताचेर आसपाक. आनी असो शेवट भुरग्यांचेर वो आवय बापायंचेर आसतलो जाल्यार भुरगीं वो आवय बापूय कितें करतली. आमची जायती आवय बापूय जायतो वावर करता भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवपाक, भुरगीं व्हडलीं जावपाक, भुरग्यांक आपलें नांव वयर काडटले, गांवचें नांव वयर काडटले म्हूण जायते प्रयत्न करतात. तांचे पासत आवय कुजनान व दुसरे घरान भरपूर वावर करता. बापूय वावर करून वयर काडटलो म्हूण समजता. पूण जायते फावटी अशें घडटा की ते सगळो वावर निर्फळ जाता. भुरगीं खंय भायर वेतात वा आनी खंय वेतात. भुरग्यांक जें नासूंक जाय आसलें मनशाचेर लक्ष तें जायना. पूण थोडीं जाण भुरगीं बरीं आसतात. म्हाका उगडास आसा एके फिरगोजेन जेन्ना तो तरणाटो चेडो दुबाय काम करूंक गेलो आनी कोडून आयले ताका बापायक कॅन्सर जाला म्हणून तो काम सोडून सुमार 1.5 वर्सां बापायचो परामर्श करूंक हांगा आयलो. परामर्श केलो बरे भाशेन आनी मेल्या उपरांत मागीर गेलो. म्हणजे जायते जाण असले भुरगे आसात जे आवय बापायक मान दितात, तांचे पासत कितेंय करूंक तयार आसात. हें तांचे भितरली भावना मनशा सगळें आसूंक जाय. आनी हेंच आमकां दुसरी वस्त उगडास करता, कशें आमी कुटुंबान शेवट मनीस जाता तें पळोवंक जाय. शेवट कुटुंबाचो वांगडी जाता तें पळोवंक जाय. कितेंय जालें भुरग्याक आमी रोखडीच ताच्या फुडल्यान वेता. पूण बापायक वा आवयक कितें जालें जाल्यार जायते फावटी भुरग्यांचो जबाब तसो जायना. जायते जाण आमकां आयकोंक येता की पयशे दितात म्हणटा तांचो कर तुमी परामर्श. हो केन्ना केन्नाय आवय बापूय हॉस्पिटलान पासून आसली जाल्यार दुसरीं कशीं मेळोंक येता तेन्ना मेळटात आनी इतलेंच वयतात. तांचे बरोबर रावना. कोण म्हज्या जिविताक सपोर्ट आसतलो जेन्ना म्हजेर प्रश्न येता तेन्ना. कोण म्हाका सांगात दितलो जेन्ना म्हज्या जिवितान आडखोडी येता तेन्ना. आनी कुटुंब आसता थंय पयलो. कुटुंबाचे वांगडी आसता. पूण जेन्ना कुटुंबाचे वांगडी ओळखून घेता की हो कुटुंबाचो वांगडी म्हजो शेवट, हो कुटुंबाचो वांगडी म्हजो गोल, तेन्ना कोडून येतले. पूण जायते फावटी अशें जाता स्वार्थी मन भितर सरता, इनडिफरन्स भितर सरता. आनी स्वार्थी मन कितें करता, हो म्हजो कुटुंबाचो वांगड्याक हांव कसो वापुरतलो, कसो ताका उजार करतलो. आवय बापाय कडल्यान जाता तेन्ना घेवपाचें, मागीर तांकां झक मार म्हणपाचें, अशेंय मन येवंक शकता. इनडिफरंट एटिट्यूड. म्हाका आनी कित्याक पडला, दुसरे भाव आसात ते करतले, दुसरी भयण आसात ती करतली, दुसरी जाणां पळयतली, हांवेनूच कित्याक करूंक जाय, हांवेनूच कित्याक पयशे दिवंक जाय, असलें मन येता. आनी असलें मन येता तेन्ना आमकां उगडास करता मनीस शेवट जायना. मनीस फकत हातयार जाता तुजो शेवट कितें तो तुका वापरूंक. तर मोगाळ भाव भयणीन दुसरी वस्त आमकां उगडास करता, कुटुंबान म्हणटा सदांच मनीस शेवट जावंक जाय. कितेंय जालें जाल्यार हांव तो म्हजो चड गरजेचो हें मनान हाडूंक जाय. तिसरे सुवातेर आमकां सांगता आयचे शुभ वर्तमान, जेन्ना जेजू मेळटा तेन्ना म्हणटा तो ताका हातीन घेता आनी म्हणटा सगळें संपादलें. एक भास दुसरे भाशेची आमकां मेळटा जेन्ना जेजू सांडटा तेन्नाय. जेन्ना जेजू ते परबे दिसा सांडटा, ती आवय बापूय जुजे आनी मारिया सोदता आनी शेवटाक तो तांकां थंय सिनागोगान मेळटा. आनी सिनागोगान मेळ्ळे काय ती कितें म्हणटात, ती म्हणटा पुता म्हज्या अशें तुवें आमकां कित्याक केलें. कोणूय भुरगो तर सांडलोलो फेरेन आतां भोंवता तेन्ना आनी मेळ्ळो म्हणटकच आमकां जायत्या वेळान आमी कितें करपाची, तापोवपाची ताका. कित्याक तूं गेल्लो रे, हांगा रावंक जायनासलो आमच्या बरोबर, वो 2 बोडयो दिवपाच्यो, 2 थापटां दिवपाची. हो जबाब जाता केन्नाय कितें घडटा तेन्ना असल्यो वस्तू. पूण तांचो जबाब मोगाचो जबाब जाता. आनी ताचेच खातीर आमकां तिसरी वस्त उगडास करता, आमी कुटुंबान कशी मोगाची भास वापरता ती. आमच्या कुटुंबान कशें आमी उलयता ती एकामेका सांगता. आमी दुसऱ्यांक खाला उडोवपाची भास उलयता कितें कितें म्हणून, दुसऱ्यांक आमी तिडो काडपाची भास उलयता, दुसऱ्यांक आमी सुबेरबाय दाखयता, दुसऱ्यांक आमी तिडकेन उलयता. हें आमी भास कितें उलयता ती आमी तपासूंक गरजेची. कशी आमी दुसऱ्या सगळें उलयता ती. आनी ताचेच खातीर आयचें वाचप आमकांय उगडास करता. ही मोगाची भास आमची जावंक जाता, लँग्वेज ऑफ लव.
आनी भास कसली ती मोगाची अपुरबायेन आमी दुसऱ्या सोब्या उलयता. दुसऱ्यांक वयर काडपाची भास, दुसऱ्यांक पाठिंबो दिवपाची भास, दुसऱ्यांक शाबासकी दिवपाची भास, दुसऱ्यांक मोवाडायेन उलोवपाची भास. भाग्योन पावलू पासून गालिस्कारांच्या चिटेन आमकां सांगता, जेन्ना आवय बापूय म्हणटा भुरग्यांक तापयता तेन्ना कशें करपाचें, कितें सारकें आसा कितें सारकें ना तें सांगूंक जाय म्हणटा तो. पूण सांगता तेन्ना म्हणटा मोगान सांग म्हणटा. आनी पूण मोगान सांगिना तेन्ना कितें जातलें काय म्हणटा तो म्हणटा भुरगो परत दिवंक रावतलो तुका, तिडकेन तुका जबाब दिवचो ना, तुजें सांगता तें बेरे कानार घेतलो म्हणटा. आनी जें कितें तूं सांगता तें सगळें उमते कडशार उदक जातलें म्हणटा. आनी ताचेच खातीर भाग्यवन पावलो सांगता, तूं सांगता तेन्ना म्हणटा तांकां मोगान शिडकावंक प्रयत्न कर. तर मोगाड भाव भयणीनो, आमी सगळीं असूक आमकांय बोड जाय, आमकांय कुरपा जाय, आनी तें फकत आमकां देव दिवंक शकता. आनी आमी सगळीं तर आयज हांगा आयल्या आमी सांत आंतोनीचे मजतीन आमी तें घेवंक शकता. सांत आंतोन फकत सांत न्हय, वस्तू सांडल्यार, भांगार सांडल्यार, चावी सांडल्यार मागपाचो, मनीस सांडल्यारूय तो मागल्यार दिवंक शकता. आमचेय जायते संबंद तुटलेले आसात. घरान भाव भाव भयणी मदें एकवट ना, पयस गेल्लीं आसात. सून सासू मदें दुस्पट जाल्लो आसा, सून गेल्ली आसात. असले जायते आमचे उदाहरणां आसात कुटुंबात. पूण आमकां सांगता सांत आंतोन आसा, सांत आंतोनी कडेन माग तूं, ताचे कडेन विणवणी कर, ताचे कडेन मजत माग, आनी तो तुका हे सगळे सांडलेले जे मनीस आसात ते परत येवपाक तो तांची मनां उजवाडायतलो, तो तांच्या मनान घालतलो म्हणटा. ताचे कडेन देवा कडेन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आसा म्हणटा. कित्याक जायत्यो आमच्यो गरजो तो शार्ती पावयता म्हणून आमी ओळखून घेता. आनी ताचेच खातीर आमकां सांगता माग ताचे कडेन. तो परगोडटा तेन्ना कुटुंबाचेरूय लक्ष घालतालो आनी सांगतालो कुटुंब जावन आसा शाळा, पवित्र सोबेन कशे परेन आमी दुसऱ्यांक मान दिवपाक शकता ती. म्हणजे त्या काळार जायते जाण पाप साहेबाचेर उलयताले, जायते जाण पवित्र सोबेचे आड उलयताले. आनी तेन्ना सांत आंतोन परगोडटालो आनी सांगतालो. आनी तेन्ना तो सांगतालो कुटुंब जावन आसा शाळा, हें सगळें शिकोवपाक. कशे परेन आमी मान दिवंक जाय पवित्र सोबेच्या वांगड्यांक, कशे परेन मान दिवंक जाय पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांक, कशे तरेन आमी पवित्र सोबेचे कायदे सांबाळूंक जाय. आनी हे वरवीं म्हणटा आमी एक पवित्र सभा कशी जावपाक जाय. आयज आमी ताचे मजतीन मागुया. आमचेय कुटुंब, आमचेय व्हडली पवित्र सभा, व्हडलें कुटुंब जी पवित्र सभा ती बरे भाशेन घट आनी मजबूत कर म्हूण ताचेच विणवणेन आमी आयज देवा मुखार आमची मागणी दवरुया. सगळीं उबी रावया. देवाचें उतर दोनी वाटेन पाजलोले तरवारी सारकें, तें खोल भितर रिगता आनी आमची मनां उजवाडायता. आयज हेंच देवाचें उतर आमचो बावार्थ किल्लायला, घोट केला. होच बावार्थ आमी उतरांतल्यान उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक सोर पत्तेदार बाबा, सरकारान बी तुमच्या जेजू क्रिस्ताक ताच्या कलायच्या पिताक आमच्या पवित्र आत्म्या थोडी आमची मागणी आमी सांत आंतोनीच्या मजतीन बापा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी
बापाचो मोग अणभवूंक आनी आपल्या हातान घातलोले पोरचेक त्याच मोगान वयर काडूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या देशाच्या राजकारभाऱ्यांनी आपल्याक दिलोले जबाबदारेंतल्यान पोरजेची आनी देशाची मोगान सेवा करून आनी सगळे तोरेचे वायट पयसावून नितीक आनी स्वताक ते साक्षी दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या गोराब्यांत आनी समाजांत आमचो स्वभाव मोगाचो आनी निस्वार्थीपणाचो जावंक आनी ह्या वरवीं आमची कुटुंबां समाजाक कुटुंबीक मुल्यांक गोवाय दितली जावंक बापा लागीं मागुया. बागयोंत आतोनींक कुटुंबांचो मोग आसलो आनी कुटुंबांत कसलोय प्रश्न आसल्यार तो थंय धांवून वचून तांच्या प्रश्नांक एक सुटावो सोदून काडटालो. तर आमच्याय कुटुंबाचे प्रश्न ताच्या हातांत घालून गरज ती मदत दिवन ते ओकोंड करूंक ताच्याच मजतीन बापा लागीं मागुया. आमची कसलीं खासगी मागणी आसात, आमच्योय कसल्यो गरजो आसात, खेरीतपणी आमचे सांडलेले वांगडी कुटुंबाचे जे पयस गेल्यात तांचोय उगडास करून सांत अंतोनीचे मुजतीन थोडो वेळ ओगीच रावन आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. स्वर्गीच्या मोगाड बापा, तुवें आमकां सांत आंतोनीक आमचे फिरगोजेचो एक मानाचो जागो दिल्लो आसा आनी आमच्याय जिवितांत ताका मानाचो जागो आमी दिल्लो आसा. तो आयज ताका मान दितना जायत्यो आमच्यो गरजो ताचे मजतीन तुज्या मुखार आमी दवरल्या, त्यो सगळ्यो तूं शार्ती पावय म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमची दाना याज्ञिकाच्या हातांत भेटयतना आमी गायन घेवया. C3 पेज 29. So
म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान स्वर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या घरात सर्वेस्वर म्हणून घेऊन. सर्गींच्या बापा, भक्तीन तुजी सेवा करूंक बागयोन पादुआच्या आंतोनींच्या उगडासाक जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तुका भेटोवंक आमी आयल्या. ह्या बलिदाना वरवीं संवसारी वस्तू वेले आमचे काडीज काडूंक आनी तुजेरूच तें दवरूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सभ्या आसून आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर काडे आनी सर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सगुण्याच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुपड करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे आनी तांकां गोवाय करताय तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोक्षणे मेडच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड गायन करून परगटुया.
बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची कापलूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती, भाग्यवन धर्मदुता आनी सोर्पकाली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्ता बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगात तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणटा तेन्ना सुकलल्यांक बक्षिता हांव तशें आमची पातकां बोगस म्हणटा. आमच्या एक कुटुंबान जे वांगडी चुकल्यात तांकां बोगसणें दिवंक आनी आमचे कुटुंबाचे संबंद मजबूत करूंक सांत आंतोनीचे मजतीन जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणून आमी आमच्या कुटुंबा पासत मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज जावं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां आनी आमचे तशें आमची आनी आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून हे जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता हांव म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजपोट चलयताय सासनाच्या सासना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसून एकामेकाक मोगान आनी कुशालकायेन शांती दिवया. Devace
ही आसा देवाची शेडी जी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. आमी क्रिस्ताची खूड शेव मेरेन सोगलीं उबी रावतल्या उपरांतूच आमच्यान बसून दिमेर वो मागण्यांत वेळ सारूं येता. Only those who are baptized in the Catholic Church and are in communion with the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही क्रिस्त का शरीर स्वीकार करने के लिए आगे आएं. जेजूक आमच्या काळजांनी शोंक वेताना आमी गायन घेवया D17 पेज 56.
आम्ही गायन घेऊया E9 पेज 82. प्रार्थूया. मोगाड आणि विस्वाशी बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या या जेवणाच्या बोडान बागयोन पादुआचे सांत आंतोनीची देख घेवन तुज्या मोगान सदां थीर रावूंक आमकां फावो कर. आनी तुवेंच आमचे जिणेन सुरू केलें तें आमचे पवित्रतायेचें काम स्वामी जेजू येतलो त्या दिसा पर्यंत तूच संपूर्णायक पावय. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. उपकार करून बसात. प्रितीच्या भाव भयणो, आमचो येजमान यादनीक फादर नोएल दा कोस्ता ताच्या नांवान सोहो बलिदानांत वांटो घेतात त्या यादनिकांच्या नांवान, प्रधान सेवक आहा ताच्या नांवान, पादकुराच्या आनी म्हज्या नांवान आनी आमच्या सिस्टरींच्या नांवान तुमकां सगल्यांक आमच्या फिरगोजकारांक आनी दुसरी सोयरीं दायरीं आनी दुसऱ्या फिरगोजींतलो लोक वो भावार्थी आहात तुमकां सगल्यांक आज खुशाल बरीत बायगेवंत आंतोनी आमच्या आस्काऱ्याची परब आवंड येता. आनी ताचे विनंतीन तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमचेर आनी तुमच्या समुदायांचेर, तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर आनी तुमच्या पिडेवंतांचेर ताचेच मजतीन देवान भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आयचो आख्खो दीस खुशालकायेन सारात, कित्याक हो परबेचो दीस. आनी खुशालकाय आनी संतोश तुमच्या आज जिवितान दिसून येवं आनी सदांकाल तुमच्या कुटुंबांनी दिसून येवं. आज आमी पयले सुवातेर फादर नोएल दा कोस्ता हांकां दिन वाचता. फादर नोएल दा कोस्ता सद्याक आमच्या महादोर्म प्रांताचो आमी आदी म्हणटले प्रोक्युरेटर ओ फायनान्शियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द होल डायसीस तो बिस्पाचे पलासीन थावन आयला. तो आदी सिवील इंजिनियर आनी सिवील इंजिनियर कसो काम केल्या उपरांत मागीर तो
पाद्री जावंक आयला. पाद्री जाल्या उपरांत रोखडोच ताका पुना धाडलो तत्वगिन्यानाचें शिकोवप करूंक, फिलॉसॉफी. आनी सिमनारीन जायतीं वर्सां ताणें फिलॉसॉफी शिकयल्या. जायते याज्ञीक आमचे आहात आमच्या दिवसेजीन, ते ताचे स्टुडंट गेल्यात. आजून घोडी म्हाका दिसता 1-2 कोर्स दिवंक वेता. ते भायर पुना पेपल एथेनियम तुंय तो शिकयता. केन्ना केन्नाय तुंय वेता कोर्सीस दिवपाक. तत्वगिन्यानी तो. आनी तुमी आज ताचो सेर्मो प्रवचन आयकलां. नितोड उतरांनी, सरळ उतरांनी, सारकी विथ ग्रेट क्लॅरिटी, विथ ग्रेट कन्विक्शन, विंचलोल्या उतरांनी प्रॅक्टिकल ताणें फामली वयर जाय तें सांगलां. आमी जें कितें त्रेजनान सांगलां ताचो मुकूट आज जाला. सगळो संक्षेप ताणें दिला, बरे भशेन दिला. आमी ताका दिनवाशी हे भाशेन बरे भशेन ताणें देवाचें उतर आमकां पुरगोटलें आनी बायगून तांतूनीची खबर आमकां सांगली देखून आमी ताका दिनवासता. देवान ताच्या मुणेरपणांचेर आपली विंचलोली आशिर्वचनां ओतू म्हूण मागता. आनी ताचो वावर तो नितीन आनी सात्वीकपणान करता. तो वावर ताचो चोडो फुलो आनी वाडो हें आमचें आवडे. ताचे भायर आज आमचे बराबर सहबलिदानांत वांटो घेवपी फादर रोसम आहा. आमच्या अगुस्तिनाचो पूत तो. खंयच्याय वेळार रोसनाक हांगा आपयलो रोखडोच येता. बिजी आसल्या लागून आपलें बिजी शेड्यूल कुशीन दवरून तो हांगा येता. ताका आमी दिनवासता आज आयलो देखून आमच्या परबेच्या समयार. मागीर फादर दिलीप आहा तेथे, जो आमच्या MSFS स्कॉलाचो हेडमास्टर. ताका आमी दिनवासता. कसलें आमचें फंक्शन आहा जाल्यार तो येता देखून. ताचेर आनी ताचे संस्थेचेर आनी ताच्या वावराचेर आमी आशिर्वाद मागता. फादर हायसिंत आहा. फादर हायसिंत सदांच आमचे बरोबर आहा. कुमसार आयकूंक तो आहा आनी आपलें ध्यान आनी मन कुमसाराचेर घालून तुमकां सगल्यांक हो पेकोणेचो संस्कार तो दिता. ताका आमी दिनवासता. आमचो पातकूर आहा. पातकुराक सगलें ऑर्गनायज करता आमचे फिरगोजेन. सगल्यो बारीक बारीक वस्तू तोच पळयता. आमचे सिस्टरींच्या कुमयनावांची मांडावळ तो पळयता. ही मोटरकेड पळयता. मागीर आमची बुलेटिनाचें पळयता. जायत्यो वस्तू करता तो. सगलें कितेंय ताका सांग, सगलें टाकटीक. म्हाका आनी हुस्कोच ना. ताका आमी दिनवासता. आनी आमचे मदें दियाक नाहा. तो फुडल्या वर्साक पाद्री जातलो. आमचे रायतूरचे सिमनारींतलो तो. ताका आमी दिनवासता. तो मांद्रे कोरगांव तो प्रधान सेवक कसो वावरता ताचेर आमी आशिर्वाद. ह्या दिसांनी आमचे कितलेचशे याज्ञीक येवन गेल्यात. फादर एर्मोजिनीस फेर्नांदीस केरींचो विगार 3 दीस आयलो. मागीर फादर लिओनार्द मोरायस 3 दीस येवन गेलो म्हापशेंचो विगार. आनी ताचे दोग कूर अगुस्तीन आफोन्स आनी सावियो पिंटो 3 दीस येवन गेले. आनी 1 दीस फादर ओनाझीस. हे सगळे आमच्या पाद्रींक सकाळ फुडें पाद्री मेळोवंक अवघड. सांजेचे मेवतात. सकाळ फुडें तांकां मिसां आसतात. पूण तरी आसतना तांणी मानून घेतले आनी आमकां येवन बरे भशेन देवाचें उतर पुरगोटलें. ते पासत आमी तांकां दिनवासता. आमचो कन्फेसर आनी एक फादर एलेक्झांडर मुंगळाराच्या मुंगळारार तो येता आनी तोय आमच्या लोकांक आदार दिता. तांकां आमी दिनवासता. आमच्यो सिस्टऱ्यो 8 कॉवेंत आहात आमचे फिरगोजेन. जायते कॉवेंत. आनी सगल्यो सिस्टऱ्यो हांगा येतात. तांकां ते भाशेन आमी ऑर्गनायज केल्यात. आनी तांकां हाडपाक मनीसूय आमी धाडटा. ताका फ्रांसिस्काक जो मनीस तांकां हाडटा ताका आनी आमचे सिस्टरींक खंयच्याय वेळार आपयल्यार येतात. अदी करून सेंट मॅरीज हांगा चड जालो लोक थट करून फोन मारलो सिस्टर सुपिरियराक मातशें धाड रोखडे येतात. ते भायर सगळीं आमची कॉंग्रिगेशनां कितलींशीं कॉंग्रिगेशनां हांगा आहात. SRA आहा, होली क्रॉस आहा, सेंट जोसेफ ऑफ शांबेरी आहा आनी जिजस एंड मेरी आहात.
आनीक अर्सलायन सिस्टर्स त्यो इतलीं कॉंग्रिगेशनां आनी बरो वावर तीं करतात तांकां आमी खेरीत भाशेन दिन वाजता कुमिन्या वांटपाचो वार दुयेंतींक तीं करतात आनी कसलोय सहकार तांकां मागलो जाल्यार तीं दितात आमकां आमी दिन वाजता आमचे ऑल्टर सर्वर्स चेडे आनी चेडवां ह्यांच्यांनी इस्कॉलाक वेतात तो वेळ सोडून हेरा वेळार ती हांगा आसतलीं तांकां आमी दिन वाजता सकाळची जावं सांजेचे 5:30 मिसाक लागून येतालीं तांकां दिन वाजता आनी आज आमच्या भुरग्यांनी फुलां लायल्यान तांकांय आमी दिन वाजता आमच्या फाब्रिकाची कमिटीक कितेंय फाब्रिका कडेन सांगलें घातलें मुखार डिसिजन रोखडेंच घेवंक ते तयार आहात आनी हे फिरगोजेचे बऱ्यापणा पासून जायते निर्णय आमी घेतल्यात हांव फाब्रिकाच्या वांगड्यांक दिन वाजता आनी तांचेर आनी तांच्या फामिलीचेर आशिर्वाद मागता मागीर आमचो साकिस्तांव आगुस्तीन सगळे वेळार तयार आहा पयलींच सांगता तो अधिकार चोय 5 दिसांनी हें जावपाचें आहा 4 दिसांनी हें जावपाचें आहा ही आमकां गरजेची वस्त ही तयारी करूंक जाय अशें जातलें सगळें म्हज्यान बरो तो ऑर्गनायज करता ताका आमी दिन वाजता हे दिसांनी सकाळ फुडें 4:30 येतालो तो आनी मागीर लेट वेतालो ताका आमी दिन वाजता आमचे कोयर मेंबर्स आयज बरे भाशेन तांणी गायलां तांकां खेरीत दिनवास आनी आयजूच न्हू आमच्या ह्या शिवोलचे फिरगोजेन जायते कोयर आहात आनी हे सगळे कोयर आमी तांकां वांटून घातल्यात आयताराच्या मिसांक वांटून घातल्यात आनी सगळीं येतात जबाबदारेन येतात हांव तांकां खेरीत भाशेन दिन वाजता सिनियर कोयर अंजिनिया फेर्नांदीस आनी तिचे सांगाती मागीर ज्युनियर कोयर शेरिल्डा कार्वालन तिचे बरोबरची जोस्ना ब्रगान्सा आनी तिचे वांगडी जी चडशी इंग्लीज मिसाक गायन करतात ब्राज फेर्नांदीस आनी तेची वांगडी जी चडशी सोकाणच्या मिसाक पूण हे फावटी ती इंग्लीज मिसाक आसलेली आंजेला फेर्नांदीसान लिंकन हो लिंकन भुरगो मांद्रेंतावन येता तो लिंकनाक आनीक आंजेला खेरीत दिन वाजता कित्याक सगळीं 9:30 मिसां तांणी केल्यात जिलिफा कार्वाल्यो आनी ताच्यो भयणू भाव ती 4:30 मिसाक येताली आनी ते भाशेन क्लॅरिसा कमेलो तिच्या वांगडाक आनी कोण तरी 4:30 मिसा ताका सगळ्यांक मधूर ताळ्यान ती गायतात देखून आनी आमचो लोक कुशाल आहा तुमचे इगोजीचो कोयर बरो वाजयता आमकां बरें दिसता म्हणटात ती मिसांत वांटो घेवंक सो तांकां सगल्यांक आमी दिन वाजता आनी वाजोंत्रां वाजयल्यान तांकां ती फकत गायन गायनात पूण वाजोंत्रां आनी ही आमची कोयर दुसऱ्या भुरग्यांक ट्रेन करतात देखून हांव तांकां सगल्यांक दिन वाजता मागीर आमचे कोंफरात भाव हे सगळ्या दिसांनी 14 दीस कोंफरात भाव सकाळीं 5 येतालेत आनी तांणी बरी भाशेन पार्किंग मांडावळ केल्या पार्किंग मांडावळ आशज कशे कुमिन्यांक आमकां दाखोवपाक सुवात लोकांक ऑर्डरी घालपाक सगळो तांचो वावर आनी बरी भाशेन तांणी केला म्हाका जायते जाणांनी सांगलां तुमचे कोंफरात बरे वावुरतात बरी भाशेन मांडावळ करूंक जोजफ नॉरोयना तांकां सगल्यांक मार्क करता तूं हिंगा तूं थंयसर ताणें बरे भाशेन मार्का केला आमचो जॉन पेरेरा प्रेसिडेंट तोवूय कितें करूंक जाय आमचें आनी हेर सगळे वांगडे आमचे आयज आहात काल वेस्पराक जायते आहलेले तांकां आमी दिन वाजता ते सॅक्रिफीस करून येतात आनी कुशालकायेन व्हडली उमेद तांची बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवन तांकां आमी दिन वाजता हिंगा आयज थोडेच आहात पूण तांकां दिन वाजता मागीर सावंड आमचो सावंड सिस्टम योस्ताक तो मोरजेचो तो खंयच्याय वेळार ताका फोन गुंडायलो जाल्यार येता तो आनी ताचो आदारी आनी सगळे आमी मातशे न्यूय घातला JBL स्पिकर्स घातल्यात सावंड बॉक्सीस घातल्यात ताणेंच घालून दिला आमकां आनी सगळो सावंड सिस्टम ताका पयल्या शिवार हांव कांयच करिना सावंड सिस्टमान ताका हांव दिन वाजता आमचे इलेक्ट्रिशियन मिनीन आनी ताचे आदारी मिनियनान इलेक्ट्रिसिटीचो वावर करचे करून जेन सेटूय पळयता तो आमचे ताका आमी कितें दिन वाजता आनी कालच्या दिसाक लेट लागून आसलेलो तो 11, 12, 1 लागून काम करता ताका आमी दिन वाजता आनी ताच्या आदारान मागीर आमचे ऑफिस स्टाफ कार्मीन आनी जेनिस सगळी सेवाधर्मीक तयारी कार्मिनान तयार केल्या
आनी आपल्या ऑफिसाचो वावर करचे करून कोणा वाचपाक घालूंक जाय कोयरा खंय घालूंक जाय आनी कितें करूंक जाय सांकिस्तीन कितें सगळें तें पळयता ताका आमी करीत भाशेन दिनवासा आनी जेनीस आमचें एकावंटंट जेनीस एकावंटंट सारकें एफिशियंट एकावंटंट तें हांगा वावरूंक लागल्या 2 वर्सां अदीकूच जालें कार्मीन 15 वर्सां वयर जालीं आनी त्या पासून तीं दोगांय क्लार्कां म्हजे वेलो जाय तो भार उणें करतात पादिकार कॅश हँडल करिना कॅश इज हँडल इन द ऑफीस आनी ती आमकां कितें फारीक करूंक जाय तें एकावंटंट दिता ते पासून हांव बरो आहा हांव कित्यान मिक्स जायना ते कॅशीन कित्याक ती आमची बरी भाशेन वावर करता हांव दिनवासता दोगांयकूय लायव्ह स्ट्रिमींग सॅम्युएल आमचो आनी जोनथन दोगांय लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक सकाळ येताले तांकां मातशें अवघड जातालें तें 3 मिसां लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक एवरी डे पूण केलां तें पयलो मातशें फादर चोड जावचें ना अरे कर सांतांतून बेसांव घालतलो आयलो मागीर तो दोगूय तो ना जाल्यार तो आहा आनी ही टी व्ही बसयल्या आमी 75 इंचीस इतलो लोक 110 लोक हॉलान जाता आनी ताका लागून आमी खुशाल हांव ती टी व्ही कितें कितें कोत्ताली मागीर नील डायसाक आपयलो आनी ताणें ती सारकी केली आतां बरे भाशेन लोक खुशाल तुवें वांटो घेवंक कित्याक म्हणटा बोगलेक दिश्टी पडटा मागीर सोवेनीर रुमांत आमचें फिलोमेन आनी ताचे बाराबरचीं आहात तीं सदांच आपलो वावर करूंक आनी ह्यो वस्तू विक्रेक दवरूंक आसलेलीं तांकांय दिनवासता मागीर आमचे सालिगांवचे सिमनारीक डोनेशन घेवपाक त्या रेतोरान कुपनां धाडलीं थंय भायल्यान सगळे मिसां फाटल्यान बसून आसताले लेतिसिया आनी फातिमा तांणी जरूय आसतना केन्ना केन्नाय कॉमेंट मारतात इगोर्जे कडेन पयशे आहात कित्याक दिवंक जाय अहें एक दोग जाण कॉमेंट मारल्यात ती सांगतालीं म्हाका पूण लोकांन उदारपणीन सिमनारीक दिलां सुमार 5 लाख वयर जाल्यात मेजूंक ना थोडे मेजल्यात थोडे मेजपाचे उरलेले आहात हांवें टोटलींग करूंक ना तें सो सुमार 5 लाख पूण जाल्यात ते नोको सारके इतले दुडू सालिगांवचे सिमनारीक तुमी दिल्यात म्हूण हांव खुशाल जाता ह्या दिसांनी आनी तुमकां देव बरें करूं आमचो सेक्युरिटी सचिन तो मल्टी फॅसेटेड पर्सनॅलिटी खंय आहा तो आतां आपयलो आहा रातचो 12 आपयलो रातचो 12 येता सगळी मांडावळ भोंवतणची तोच करता ताका आमी दिनवासता आनी हिंदू तो पूण ताचो भावार्थ व्हडलो ताचेर बैगोंद आंतोनीची मजतीन आशिर्वचनां घालून मागता कॅश कावंटींग टीम एवरी डे 13 दीस आनी 14 दीस येतेलींच ती कॅश मेजूंक आनी ते पासून एक दिसाचे आमी तें बाराबर दवरूंक ना एक दीस जालो ते दिसूच मेजलें आनी दुसरे दिसाक सांगलें आनी तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन जाय तें जालां ह्या वर्साक तुमी लाखांनी पयशे दिल्यात डेली हें पळोवन हांव खुशाल जाता आनी बायकोन तातून तुमकां 100 दितलो तुमी तरी थोडें दिलां जाय तें तो दितलो हें म्हजें आश्वासन सो कॅश कावंटींग कमिटीक आनी तांच्या वांगड्यांक हांव दिनवासतां मोटोकेड आमी 13वेर मोटोकेड केली आनी पातकुरान तिची मांडावळ केली बरे भशेन सगळ्या कॉपेलांनी आनी कुर्सांशी वचून 9:45 भायर सरल्या आनी 9:45 पावल्या पूण लोक बोगतीन रावतालो फादर हायसीन सांगता तो म्हणटा आपूण पासार जालो कितले बोगतीन आनी उमेदीन लोक बायगोंद आंतोनीची इमाज पासार जाता हे वाटेन असल्या मनान लोक आसलो म्हण तो सांगता आपणाक म्हणटा बरें दिसलें आनी बरे भशेन पातकुरान ऑर्गनायज केली आनी ताच्या वांगडा जावं मिनीन जावं नायजील आसलेलो नायजिलान जायत्यो वस्तू करूंक आमकां आदार दिला तो भितरल्यान कोत्ता दाखयना ताका आमी दिनवासा नायजील द कॉस्टा आनी आमचे तरणाटे जे पातकुरा बरोबर सदांच आहात तांणी हें सगळें केलां मांडिलां डेकोरेशन केलां आनी सगळें बँड आमचें कालच्या दिसाक तावन बँड आहा सकाळीं आल्वारात वाजला तांणी एक मिसा फाटल्यान तोकात वाजयला आनी तांकां आमी करीत भाशेन दिनवास आमचे ट्रॅफीक पुलीस सुमार 15 ट्रॅफीक पुलीस आसलोले हांगा आख्ख्या सिओलचे फिरगोजींत भोंवतणी कित्याक जायती आडकुड्यो आसल्यो ह्या दिसांनी लोक उसरां पावला कित्याक वाटेर पायपां घालतात आनी हांवें आमच्या पंचाक सांगलें ती मातशें बंद कर म्हूण ती पायपां आनी आमकां आयच्या दिसा सगळें सारकें कर म्हूण आनी तें सगळें तेणी सारकें करून आमकां आमी आमचे ट्रॅफीक पुलिसांक आनी ट्रॅफीक पुलीस तांचो AS आहा तो SI हळमरकार D हळमरकार तो काश्या येवन गेला
फादर कितें करूंक जाय तें आमकां सांग, आमी हांव तयार. ही हें तांचें बरेंपण आनी ताच्या बराबर ते सगळे 14-15 जाण कॉन्स्टेबल आहात ते सगळे पुलीस आनी ट्रॅफिक तांकां आमी दिनवासता आमची मांडावळ बरी घातल्या तांणी. मागीर डोनर्स आनी कॅश जायतीं जाण इन कायंड आनी इन कॅश दुडू घेवन आयल्यात आमच्या ऑफिसांत. तांकांय हांव दिनवासतां. आपशींच आयल्यात आनी हांगा सदांच मंगळाराक लोक आपशींच येवन डोनेशन दिता. तांकां सगल्यांक आमी दिनवासता आनी भायगोंत आंतोनीन आपली विंचतली आशिर्वचनां तांचेर वतो म्हूण मागता. निमाणें उतर आमच्या पांच विलियम ताणें सगळी साफाई केल्या आनी आमकां पार्किंग लॉट पावना म्हणून कितलो लोक वाटेर मार्गार पार्क कोत्तालो आनी आमकां येरादारीक आडकोड जाताली. 2 दिसां मदें हो पार्किंग लॉट आहा तो JCB घालून त्राक ब्राक काडून माती काडून ती सारकी लेवल केल्या आनी आयज जायतीं पार्क कार करूंक जालीं थिंगा. आनी सगळें विलियम आनी ताचे वांगा बाराबरचे अदी करून ताच्या वांगडा सदांच आसतालो तो म्हळ्यार आंजलो. सदांच आंजलो आनी दोग आंतोन ब्राज आंतोन आनी दुसरो आंतोन थिंगा आसताले ताच्या वांगडा. तांकां आमी करीत भाशेन दिनवासता. ताणें हो बरो वावर 2 दिसां मदें केला. आनी दुसरीं सगलीं जीं हांगासर कसलोय जाल्यार आदार दिलो, आमकां एडवायस दिलो, वावराक आयलीं, आपले आसणें दाखयलें, तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास. देवान तुमचेर आपली आशिर्वचनां वतोवची. आमचो फोटोग्राफर गेब्रियल ह्या फेस्ताच्या मिसाक तो किरीत भाशेन आयला, आपुणूच येता तो आनी सगळी फ्री सर्वीस दिता. ताका आमी किरीत भाशेन दिनवासता. आतां मीस जाल्या उपरांत पुरसांव आहा. ह्या दारांतल्यान आमी भायर सोदतल्या आनी मदल्या दारांतल्यान भितर सोदतल्या. आमचे कोंफरात भाव तुमकां आदार दितले हें पुरसांव करूं. सगळीं उबी रावया. गेल्ल्या कालच्या दिसाक कलेक्शन जालां 1,30,03,490 रुपये. हेर आयतारांची मांडावळ तुमी वाचची मागीर. फकत फुडल्या आयताराक फुडल्या सोनवारा दिसांगा आमची सांत जुआंव शिवलिंग कमिटी आपलो प्रोग्राम ऑर्गनायज करता. देखून मिसां जावची नात. सांजेची 5:30 मीस आनी 7 इंग्लीज मीस. पूण त्या फावटी हांवें आनीक एक मीस घातला. आयतारा दीस 11 वाजता मीस आसतले. इंग्लीज भाशेंतल्यान हें मीस जातलें. मोगाड भाव भयणीनो, फादर सुकोरान सगल्यांक दिनवासला. तुमच्याय नांवान हांव ताका दिनवासता. ताच्या फुडारीपणा खाल सगळें मांडावळ बरे तरेन जाल्या आनी हांव ताका सेमिनारीन साकून अडकता. बरे तरेन मांडावळ करपी, बारीकसाणेन मांडावळ करपी, बारीक बारीक वस्तू तो लक्षान घेवन करपी. तर हे सगळें घडटा ताच्या फुडारीपणा खाल. ताका आमी शाबासकी दिता आनी दिनवासता. सर्वेस्पर तुमचे हिसोबे आसून सांत आंतोनीची आयज आमी परब सोमारोमता. ताची महिमा आनी संतोश देवा थावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपल्या आशिर्वादान भरूं. आमेन. सांत आंतोनीच्या मागण्यांत सर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून देवाचे आनी पेल्याचे चाकरेक तुमचे काळीज आनी मोन लावंक तुमकां घोटाय मेळूं. आमेन. सर्गींच्या वैभवाक आपली भुरगीं पावली देखून देवाची पवित्र सभा आनंद भरीत आसा. तुमी सगळीं आपल्या बापाच्या घरान सासणीक संतोश भोगूंक पावूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सगळें सदां आसूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. पुरसावांक वेताना आमी गायन घेवया U33 पेज 248. Sobli bora bora
What are you saying? My signal?
त्याच्या फाटल्यातली सायडीक घातलेला ते गोंया पॅन्ट घातला पळय त्याच्या फाटल्यान पळय हो पळय गोंया पॅन्ट घातलेली पळय चल हांव फोटो काडटा हेजो मागीर भागीबून सांतांतून आमचे पासोद विणवणीक क्रिस्तान बासायलां ते आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, जो कोण तुज्या आनी पेल्याचो मोग करता तो सगळ्यो वस्तू तुज्या आज्ञा पाळटात म्हूण तुज्या पुतान आमकां शिकयला. तर बागेवन सांत आंतोनीची देख घेवन माय मोगाचे कोरण्यान आमचे जिवीत भरूंक
आनी तुज्या राजान तुवें तयार केल्लें सूख बगूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवीन देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे ताय सांत आंतोनीच्या मनाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243